पोन्ने गोयच्या हेरिटेज वाठारांतले गाडे काडून 100 मिटरा भायर दवरचे म्हूण सेव्ह ओल्ड गोवा एक्शन कमिटी मागता. कमिटीच्या लोकांनी आयतारा पोन्ने गोंयांत धरणे धरले. मुख्यमंत्र्यान पोन्ने गोंया खातीर मास्टर प्लान करचो म्हणून तांणी मागला. बेकायदेशीर गाडे काडचे म्हूण समिती मागता, मात नेमके खंयचे गाडे ते मात तांणी स्पश्ट केल्ले ना. थंयचे लोक म्हणटात ह्या कमिटीत थळावे कोणूच ना आनी तांच्या मागणीत तथ्य ना. सरकारान कमिटीचे आयकुचे परस थळाव्याक विश्वासात घेवन कितें तें करचें. मास्टर प्लॅन तर करीत हे इलिगॅलिटीज ऑटोमॅटीक सगळे गेले. तेका लागून आमी मागता हे मास्टर प्लॅन पयलीं करपाक आनी ही एरिया 100 मिटर्स 200 मिटर डिमार्क करपाक. हिंगासर आतां सुमार वयर गाडी आहा तांकां नंबरूय सारको ना काय ना. आतां लिगल कितले आहा इलिगल चड आसा. तांकां अद्याक टोकन पासून ना स्लिपी सुद्दां ना. मार्केटूय बी एकदम गरजेचो पूण ताका लोकेशन जाय. ट्युरिजम इज ऑल्सो ए ब्रेड विनर टू गोवन्स न्हू. पूण तें हुंय घालपाचें कशें घालपाचें तें पळोवपा जाय न्हू. आमी रिलोकेट कर म्हणटा तांकां धांवडाय म्हूण सांगना. मात हे सेव्ह ओल्ड गोवा कमिटीचेर पोन्ने गोंयचे थळावे लोक कमी, पोन्ने गोंया भायले चड म्हूण काय पोन्ने गोंयचे लोकूच कमिटी आड उलयतात. आनी तितून मॅक्झिमम मेंबर्स आहा ते सगळे आउटसायड ओल्ड गोवा. हांव एकूच मागता ते गव्हर्मेंटान तेंचे कांय आयकोचें न्हू आनी कितें डिसिजन घेता ओल्ड गोवा रिगार्डींग ओल्ड गोवा लोकल्सांक कॉन्फिडंट घेवन घेवचे. कित्याक जायते लोक ओल्ड गोवाचे लोकांचे पोट हेजेर डिपेंड आहा. ताका लागून इतलेंच मागता गव्हर्मेंटान एक कमिटीचे कांय सिरियसली घेवचे न्हू म्हणून. वी आर ऑल्सो अगेन्स्ट द इलिगल कन्स्ट्रक्शन इन प्रोहिबिटेड पूण दे शूड आयडेंटिफाय म्हणटा थोड्यांकूच टार्गेट करचे न्हू. आयडेंटिफाय करचे पयलीं कित्याक तो इलिगल जायते चर्चूनय जाता भितर चर्चूनय जायते इलिगल कमर्शियल बिजनस जाता तें बंद करचें आनी मागीर दुसरें भायलें बंद करून घेवचें म्हणून. रोजरीज बरी विकता आनी मागीर ते सावंड एंड लायट एंड सावंड म्हणून म्युजियम एक आहा ती भितर बंद करची. इट इज ऑल्सो युनेस्को लिस्टेड मोन्युमेंटान भितर चालू आहा ते बंद करचे पयलीं. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस. गोंयांत अल्पसंख्याकांचो आयोग नेमलो तरी मुस्लीम लोकसंख्या उणी आशिल्ल्यान आयोगाचो चड फायदो क्रिस्तावांक जातलो. प्रतिनिधित्व चड क्रिस्तावांक मेळटलें. मात आयोग नेमल्यार बरेच प्रस्न सुट्टले म्हूण उपमुख्यमंत्री फ्रांसीस डिसोजा उलयला. शिक्षणात बरी कामगिरी केल्ल्या 96 मुस्लीम भुरग्यांचो ताणें भोवमान केलो. अखिल गोंय मुस्लीम जमात संघटनेन पणजे गोमंतक मराठा समाजाच्या सभाघरांत ह्या दवरिल्ल्या सुवाळ्यांत सरकाराचो सचिव अमजद ताक मानाचो सोयरो आशिल्लो. मायनॉरिटी कमिशनाची गरज आहा म्हण गोंयाक विचित्र परिस्थिती आहा. क्रिश्चन आहा ते लोक मायनॉरिटी आहा ते 25% आहा आनी मुसलमान जे आहा पळय 7% बरोबर आहा. म्हणटकच मायनॉरिटी कमिशन पासून केले जाल्यार तुमकां ते कमिशनान 7% जागा गावतले. मागणी मोठी आहा पूण कमिशन तुमच्या हातीन पडचें ना न्ही. सांगपाचें म्हणल्यार कमिशन तुमच्या हातीन पडूं शकना कित्याक तुमची संख्या खूब कमी आहा. हांव गोंयची खबर उलयता म्हणटकच तेंय करपाचें आमी मार्गार आसलेले. गोंय सदां दिसता कमिशन केलें की ना रोखडीच टिका जाता. एका कितें केला तेका कितें केला तो कोण हो कोण ही पत्तून प्रॉब्लेम जाता. तरी आसतना आमी करपाक जाय अशें म्हाकाय दिसता. करपाक जाय मायनॉरिटी कमिशन करपाक जाय. कित्याक एक फोरम जावपाक जाय मायनॉरिटीक आपले ग्रीव्हन्स कितें आसता पळय ते एड्रेस करपाक. म्हणटकच जेन्ना कमिशन आसता ते सगळे विशय कमिशना मार्फत असो येता. घेवया एक विराम.